प्रिय मतदारसंघान आज विविध कामां आज आमी चालीक लायिल्ले आसात। मुख्य इतलेंच आसा, ध्येय इतलेंच आसा की बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी ह्या संबंध गोंयच्या म्हज्या प्रिय मतदारसंघातल्या लोकांक दिवचें अशे तरेची आस्त घेवन हांव मुखार गेल्लो आसा। आणि त्या संदर्भात आमचे PWD इंजिनियर्स त्याच बरोबर आमचे पंच सदस्य सगळे वेल विशर्स जे आसात ती आपल्याक कितें जाय आनी आमचे सरकार हें जें आसा तें लोकांक कितें जाय तें आमी दिवपाचो प्रयत्न करतात। आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज प्रिय मतदारसंघान भरपूर अशी कामां आज ती जाल्ली आसात। आज ही रिटेनिंग जी वॉल जी आसा जेणे करून एक रोड जो आसा तो वायडनींग जातलो आनी लोकांक बरे तरेचे वचपा खातीर हो एक सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें आमी ठरलेले आसात। आमचो मुख्य उद्देश आसा की प्रिय मतदारसंघ प्रत्येकाच्या घरदारान एक्सेस पावप। फक्त जे कडेन थोडेशे ऑब्जेक्शन्स आसात थंय कडेन आमी अडून उठतात, पूण हांव सगळ्या लोकांक हांव विनंती करता की आपलोच फायदो न पळयता दुसऱ्याकूय तुमी पळयचें, जेणे करून जसो आपूण तसो दुसऱ्याकूय ही सगळी फॅसिलिटी मेळपाक जाय। घडये जमीन एकाची थोड्याची कोणाची वयता आसतली, पूण आमी हे लक्षांत दवरपाक जाय जमीन ही एक नैसर्गिक संपत्ती आसा आनी आमी तेजे फक्त वारसदार जावन आसात। जो पर्यंत आमी ज्यो मूलभूत सुविधा जो पर्यंत आमी प्रत्येकाक दिना तो पर्यंत म्हाका दिसता आमी माणुसकी ह्या नात्यान कितें तरी करप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा। आमी जमीन कोणाची आसा म्हणून विल्हेवाट लावपाचे आमी प्रयत्न करिनात, पण प्रयत्न आमचो इतलोच आसा की एका मनशा खातीर थोडेशे एक अर्द मिटरा किंवा 1 मिटरा खातीर लोकांची जीण जी आसा आज जे बरे तरेन तांकां सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळपाक जाय तेजेर कोणी तरी ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय, इतलेंच म्हजें मागणें आसा। खास करून जे भाटकार जे आसात आनी भाटकारांनी आज आमचे विविध भागांनी आमचे टॉयलेट्स ब्लॉक्स आतां येवपाचे आसा आनी खास करून हे प्रिय पंचायतीक 400 टॉयलेट्स आमचे सँक्शन जाल्ले आसात। काही जाणांचे ऑब्जेक्शन्स आसतात ते ऑब्जेक्शन तुमी हाडूं नाकात, कारण आमचो सरकाराचो एक उद्देश आसा की ओपन डिफेक्शन फ्री करपाचें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो हो प्रयत्न आसा। कारण अशा वेळाचेर आमी जर सपोर्ट जर करपाक जर शकना जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंय तरी आमची विचारांची धार जी आसा ती कमी जाल्ली आसात। आनी म्हणूनच अशा तरेचे सगळे विकास करपा खातीर खास करून वैयक्तीक विकासाच्या बरोबर हे जे सामाजीक विकास जो जावपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न करीत आसात आनी तुमच्या सगळ्यांचो तेंको आनी आशिर्वाद हो खूब म्हत्वाचो आसा आनी त्या संदर्भात तुमी सगळे सहकार्य करतली अशी आशा ह्या वेळाचेर व्यक्त करता।